कासरल्या 4 वर्साच्या चलयेचो खून बुधवारासावन चली मिसिंग आशिल्ले. लागींच एका घरात अर्दी पुरिल्ल्या अवस्थेत कूड मेळ्ळी. चली आवय सयत कांय दिसां खातीर कासरल्या रावपाक आयिल्ले म्हूण म्हायती मेळटा. पुलिसांनी खुनाची केस नोंद करून तपास सुरू केला. कोणीच म्हणटा ते खत पाणी घालपाचें ना आनी कोणीच म्हणटा ते करपाक जायना अश्यो कांयच घडना. हांव जेन्ना आतां येदोळच्यान आसा तेन्ना सगळ्या लोकांचें म्हणणें हेंच की ब्लॅक मॅजीक ब्लॅक मॅजीक अंधश्रद्धेक लागून हें अशें घडलां आसतलें अशें बी ते लोक म्हणटात. गांव एक मर्डर केस जाल्ली. एका 5 वर्साच्या भुरग्याक अंधश्रद्धेच्या नांवार काल तो मिसिंग आशिल्लो, ताका पुरून दवरलो. ताजें कितें केलें पळय. म्हाका एक सांगा, गोंय आतां खंयच्या लेवलाचेर पावलां? वचत थंय मर्डर केसी, ह्यो अंधश्रद्धा. हें गोंय खंयच्या हाका पावलां? आज एका भुरग्याची तांणी बळी दिवपा खातीर हें केलो. पुलिसांनी घर मालक जोडप्यांक ताब्यात घेतल्यात. ब्लॅक मॅजिकाचो सद्याक दुबाव पुलिसांचो तपास चल्ला. कालच्यान जेन्ना ताका पुलीस सर्च करताले तेन्ना आयज खंय तरी सांजचे वेळार हे जे चली आहा तेजे मर्डर जाल्ली बॉडी हांगासर एक 25-50 मिटराचेर एका घरांत सापडली. आनी जे घरांतले ओनर आहा पप्पू लट्टे आनी पुजा लट्टे म्हणून तांकां दोगांकूय फोंड्या पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. सो सद्या जे PI जावं SP जावं हे सद्या हांगासर आसात आनी बॉडी पंचनामा करून फॉरेन्सीक जे आहा तांकां रावले हांगासर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.